या सी एवरी इयर सेम प्रॉब्लेम जाता. हांव डेली हो रोड यूज करता आमगे बाय कॉलेजी पावोवपाक. सिस्टम सारको ना, ड्रेनेज सिस्टम सारकी जाय. रस्तो सकयल जाला आनी सायड वयर जाल्या. सो ऑथॉरिटीक हांव रिक्वेस्ट करता, प्लीज टेक सम इनिशिएटिव्ह एक्शन घे आनी बेगीन करा. कोणो कॅज्युअलिटी जावपाक रावनाका. कितें जायत न्हू पयलें करून कितें जाल्यार काम करा. रस्तो सारको करून लोकांक दिया. लोकूय तुमचे उपकारान रावतलो. तसो जायना सारको येयल्लोले दिसा ते रस्तो होण पडटा हडून थोण वयता. पयर एक ताटको एक चड पडलो थिंगा तेगे हात पांय बी सरले. कित म्हूण करपाक कित कोन्न चोवपाचें. येयल्लोले दिसा ते कित ना कित जाता हिंगा येयल्लोले दिसा. टुडे गव्हर्मेंट सर्वंट पळय आहा दे आर द लकीएस्ट पीपल. ते काम कोन्न सावन पयशे मेळटाय आनी प्रायवेट सेक्टरान पळय जो काम करता न्ही तेका एक पाटी काम कोन्न पयशे तेका मेळनाय. आज लोकांक असली परिस्थिती जाला आहा लोकांक पेट्रोल घालपाक पयशे नाय. बायक तर सायडीन गेली म्हयन्या भितर बायका टायर सस्पेन्शन सगळें काबार. सो हे प्रायवेट लोकां प्रायवेट सेक्टरान जे लोक काम करता जनरल पब्लीक लोकांक करपाक कितें. वॉट आर द पीपल सपोज टू डू. हे इंजिनियर लोकांचे शिराप मागून घेताय बिकॉज हांकां कमिशन जाय, फकत कमिशन जाय. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्वॉलिटी ऑफ वर्क. हे रस्ते तुका दिसता तुमी चोय आतां हे रस्त्याक हे तेणी घाता सोडना. हॅव दे मेंटेन द क्वॉलिटी. देर इज अ सर्टन थिकनेस ऑफ द हॉट मिक्स दॅट दे हॅव टू पुट. दॅट इज हॅव दे मेंटेन दॅट थिकनेस अँड इफ इट वॉज मेंटेन दिस रोड वुड नॉट हॅपन लायक दिस. This is not 1 year story. Every year story. Every year this road is becoming like this because if you can see, just focus the camera, the road is down and दोनों साइडीन साइडून जाला road. And दोनों साइडीन ते उदक येता and remains stagnant. But on this road, there are so many engineers, so many elected representatives, MLAs and all going by this road. पण एकटाकूय दोळे उदकी जायनाय. कोणाकूय दिवचे पडना. आता पयर मायकल लोबोन एक बरो स्टेटमेंट केला that FIR have to be registered against AEs and JEs and EEs who are responsible to for in the construction of the roads. So हांव वालोर दिता तेका. हांव होरें वालोर दिता आनी आय थिंक दिस मायकल लोबो पळय म्हणटा न्हू कितें जाल्यार गोंयांक करतलो. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. आनी हो टायम आतां तेसो येयला दॅट वी शूड फायल ए केस अगेन्स्ट दिस. वी शूड फायल ए केस अगेन्स्ट दिस इंजिनियर्स बिकॉज दे आर द कल्प्रिट्स. हांव म्हणटा दे आर द कल्प्रिट्स. इवन कॉन्ट्रॅक्टर कितें कॉन्ट्रॅक्टर तो तांकां पयशे ना दे डोंट पास बिल्स. So they are forced to do all this type of nonsense. So the main culprits पळय हाय जे आतां ऑफिसान बसून आसताय पळय आतां पावसाक कांय काम ना सुसेगाद बसून आहाय ते. They are making the roads such a misery and if you go and visit their houses are like palaces. But there has to be some investigation from where they have brought the money. They are all disproportionate assets they are having. They will have some fancy luxury cars in their garages. But the roads people have to suffer like this. There is any justice in this country? So when are we going to wake up? आता